आयची अपडेट म्हणल्यार PWD मिनिस्टर दीपक पावसकर याने काली भागांक विजीट दिली आनी काली पंचायती वचून ताणें पंचांक विचारलें ह्या पावसा भितर कितले डॅमेजीस जाल्या, खंय खंय कितें प्रॉब्लेम जाला हें सगळें ताणें वासपूस काडली. तशेंच ताणें विजिटी बी दिली त्या एरिये वचून. तशेंच कन्सर्न जे PWD ऑफिशल्स आसा तांकां ताणें सांगलें जी रॅलिंगां बी खंय खंय मोडली आसा ती टॅम्पररी कितें तरी उपाय काडून ती बांदून दिवची अशी म्हणून, आनी मागीर तेंचें मेन काम आसा तें मागीर करचें अशें म्हणून ताणें सांगलेलें आसा तांकां. तशेंच ते धारबांदोडा वचून ट्रायबल मिनिस्टर गोविंद गावडे यांचे बरोबर ताणें विजीट दिलेली आसा आनी त्या विजिटा भितर तेणी सगळ्या एरियेक कितें कितें खंय खंय भरलेलें तें सगळें पळयल्लें आसा. आनी तेणी एक बरे तरेन विजीट दिली म्हळ्यार लोकांची कितें समस्या ती लोकांक पर्सनली ताणें जाणून घेतलेली आसा. कुडचड्याची अपडेट म्हणल्यार आज बालकृष्ण ओडरकर जो काँग्रेसीची टिकेटीचे दावेदार करतालो तेणी आज आपलें ऑफिस इनॉग्रेशन केलेलें आसा आनी तेजें इनॉग्रेशन करपाक ऑपोजिशन लिडर दिगंबर कामत तशेंच गिरीश चोडणकर येयल्ले आसलेले आनी तेंच्या हातीन ती इनॉग्रेशन केलेलें आसा. आनी आमी जेन्ना दिगंबर कामती विचारलें टिकेटी बद्दल खूब जाण दावेदार आसा हांगा म्हणून, तुमी कोणाक दितले अशें करून तेन्ना तेणी सांगलें कितें खूब जाण दावेदार आसप म्हणल्यार एक पक्ष घडगंज आसा अशें म्हणून दाखोवन दिलें. कित्याक जेन्ना पक्ष घडगंज आसता तेन्नाच लोक टिकेटी सोदता म्हणून अशें बी ताणें सांगलेलें आसा. म्हणटकीर कुडचड्या भितर आनी तशें पळोवपाक गेल्यार आमी आज कुडचड्यार पळोवपाक गेल्यार बालकृष्ण ओडरकरान आज ऑफिस इनॉग्रेशन केलेलें आसा. तशेंच अमित पाटकर हेणें काही दिसां पयलीं ऑफिस उगडी केलेलें आसा. तशें रामराव देसाई जो पयलींचो BJPचो मिनिस्टर आसलेलो तेणें बी आपलें ऑफिस चालू केलेलें आसा. तशेंच आम आदमी पार्टीचे मेंबरांनी बीन ऑफिस चालू केलेलें आसा. म्हणटकीर पॉलिटिक्साचें जें वारें आसलेलें तें कुडचड्यार मोठ्या प्रमाणांत चालू जाल्लेलें आसा आनी काँग्रेसीची टिकेट कोणाक मेळटली हेंच लोकां मदीं चर्चा चड जाल्लेली आसा. ही आयची अपडेट आसा.